हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमचे भितर आसा. तो देव आसा जो आमचे चित्ता, जो देव आसा जो आमकां मेळटा, जो देव आसा जो आमच्या सांगाताक आसता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून आमच्या लाडक्या देवाक आमी दिनवासूया, ताची वाखाणी करूया. ओब्रमांतलो बोशिखेत्र लांदे, ओब्रमांतलो बोशिखेत्र लांदे लेहेराबा सोंताला कियाराबांतलो बो लिब्रमांतलो बोशिखेत्र लांदे. ग्लोरिया, महिमा, वाखाणी, दिनवास या दिसा पासत, या वेळा पासत, आमच्या जिविता पासत, आमच्या आयच्या दिसा पासत आमी देवाक दिनवासूया. परतून आमकां ताणें एकठांय केलें आनी ताका वाखाणूंक मोगाच्यान, ताका दिनवासूंक, ताची स्तुती आनी आराधना करूंक. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 11 आणि 23 आणि 24 ओळ आमकां सांगता. 23 to 26. सोमया कडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोमया जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची आसा, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हळें, हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार, तातलें पियेतात तितले पावटी हें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी येव पर्यंत ताचें मरण तुमी परगट करतात. मोगाच्यानो बापान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ह्या संवसारान धाडलो. आनी पुतान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाकूच बली कसो आमचे पासत दिलो. आपणाकूच ताणें भेटयलो, आपले रगात मांस तिणें आमकां भेटयलें. मोगाच्यानो संपूर्ण रित्यान तो खाली जालो तुज्या आनी म्हजे पासत. आमचे सगळे कश्ट, त्रास, दूख, आमची सगळी पातकां ताणें आपणाचेर घेतली आनी आपल्या रगात तेणें बापा मुखार दवरले आनी आमकां हर एका वायटांसून, पातकांसून ताणें सुटका दिली. आनी ताणें आमकां एक शेराती धाडलो. बापा आनी पुताचो आत्मो, पवित्र आत्मो ताणें ह्या संवसारान धाडलो. आयज बाप आनी पूत सर्गा राज्यार आसात. आयज बाप आनी पूत सर्गा राज्यार आसात. पूत बापाच्या उज्याक बसला आनी ताणें आमकां धाडलो तो शेराती पवित्र आत्मो. ह्या वेळार आमच्या सांगाता ह्या संवसारान आसा. आतां तो आमच्या सांगाता आसा मोगाच्यान, आनी तो आमकां सताचे वाटेर व्हरता. त्या पवित्र आत्म्याक आमी दिनवासूया, रिस्पेक्ट दिवया, मान दिवया. कित्याक तो बापाचो आनी पुताचो आत्मो जो आमचे भितर आसा आनी जो आमकां शिकयता मोगाच्यान, तो आत्मो सामर्थ्याचो आत्मो, त्या आत्म्याक ह्या वेळार दिनवासूया आनी आत्म्यान बरोवन देवाची स्तुती करुया, आराधना करुया, वाखाणुया. मेरा
मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus ह्या दिसापासून, ह्या वेळापासून, ह्या तुझ्या उतरांपासून ऐसो रेस्पर देवा, एक दीस आमी तुज्या सांगाताक आसतला ह्यो आमचो विश्वास आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाची उतर घेयात. पळयात देवाचे उतर ज्या वेळार आमी वाचता त्या वेळार भोव गरजेचें त्या उतरा प्रमाणे चलोवचें. आमेन. नंतर कितें जाता जाणा, हांव म्हणटा जर तूं देवाचें उतर आयकताय आनी त्या भाशेन जर चलनाय तर तूं आरश्यान पयलेल्या एका मनशा भाशेन आतांच पयलो आपलो फेस कसो आहा तो आनी आतांच विसरलो. आमेन. सो भोव गरजेचें कितें तर हांव ज्या वेळार देवाचें उतर आयकता तें उतर म्हाज्या पासत आसा आनी हांव त्या उतरा पासत आसा. आमेन. सो आयज देवाचें उतर कितें सांगता पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 16 आनी थंय तुमकां जाणा एक गिरेस्त तरणो धाकटो, एक गिरेस्त तरणो धाकटो भुरगो आसलो आनी तो कितें म्हणटा पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 16 आनी लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचें उतर आमकां कितें तरी सजमून सांगपाचो प्रयत्न करता. प्रेज द लॉर्ड. तें म्हटल्यार एक गिरेस्त आसा, जो गिरेस्त तरणो आसा आनी तो
संवसाराचो जो रचणार आसा, जो जेजू ख्रिस्त तेच्या लागीं येता आनी तो जेजू ख्रिस्त संवसाराचो रचणार तेका तो विचारता, गुरुजी सासणीक जिवीत जर मेळोंक जाय तर हांवें कितें करूंक जाय? सासणीक जिवीत जर हांवें मेळोंक जाय तर कितें करूंक जाय? आनी त्या वेळार जेजू ख्रिस्त तेका आन्सर दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पूण ह्या भुरग्याच्या उलापान एक वस आमकां दिसूंक जाता आनी एका वस्तूचेर पवित्र आमकां लक्ष घालता, ती म्हटल्यार सासणीक जिवीत. आनी जायत्या जाणांच्या जिवितान तांकां खबर ना आमकां सासणीक जिवीत आसा तें. हांव पळयता जाल्यार म्हज्या जिवितान जायत्या जाणांकां खबरूच ना आमच्या जिवितान एक सासणीक जिवीत आसा. जायत्या जाणांकां खबर आसा आमच्या जिवितान सासणीक जिवीत आसा, पूण तेच्या पासून कितें करूंक जाय तें खबर ना. जायत्या जाणांकां सासणीक जिवीत आसा, पूण तें खरें आसा वा खोटें आसा तें खबर ना. म्हणून ती म्हणटा सासणीक जिवीत कोणें पळयलां? आनी एक बरो क्वेश्चन आसा तो, कितें सासणीक जिवीत आसा वा ना? चलो पयलें म्हटल्यार थोड्यांकां खबरूच ना सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें तें. चलो सो पळया, सासणीक जिवीत म्हटल्यार ज्या जिवितान केन्ना मरण ना. समजून घे, सासणीक जिवीत म्हटल्यार ज्या जिवितान केन्नाच मरण ना, केन्नाच मरण आसना, तेका म्हणटा सासणीक जिवीत. आनी हें सासणीक जिवीत पयलेंथान आसलें? येस, पयलेंथान आसलें. जे सासणीक जिवीत आसलें तें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार दिश्टी पडटा. ज्या वेळार आदाम आनी एवा देवान तांकां रचली, त्या वेळार तेंचे भितर सासणीक जिवीत आसलें. तेंच्या भितर मरण नसलें, तेंच्या भितर कसली पिडा नसली. ती सासणाच्या सासणांक जिवी आसली. प्रेज द लॉर्ड. ती सासणाच्या सासण्यांक जिवी आसली. प्रेज द लॉर्ड. तेंचे भितर केन्नाच मरण नसलें. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार तेंचे भितर मरण नसलें आनी तेंचे भितर जिवीत आसलें, तेकाच म्हणटा सासणीक जिवीत. मागीर आदामाच्या भितर मरण केन्ना येयलें? जे वेळार आदामान तें म्हटल्यार देवान सांगलेलें तें फळ खावं नाकाय म्हणून, तें फळ खाल्लें, त्या वेळार तेंचे भितर मरण येयलें. आतां बायबल सांगता आदामाक 930 वर्सां जगलो आनी उपरांत तो मेलो. ओके, 930 वर्सां जगलो उपरांत तो मेलो. हय बायबलान आदामाचें वय, आदामाची एज 930 years डिक्लेअर करता. बायबल सांगता 930 वर्सां जगलो. पूण बायबल खंयचें जिवीत डिक्लेअर करता? जे जिवितान तो सुरवाती पासून आसलो तें जिवीत बायबल डिक्लेअर करना. कित्याक तो कितकी वर्सां आसलो हें कोणाकूच खबर ना. पूण बायबल खंयच्या पासून डिक्लेअर करता? ज्या वेळार त्यांनी ती फळ खाल्लें त्या वेळा पासून तो डिक्लेअर करता तेचे भितर जिवीत. सजमान घेयात, जर देवाचें उतर जर आमी पळयता जाल्यार तर आमकां सजमता आदाम 930 वर्सां जगलो आनी उपरांत तो मेलो. म्हटल्यार ज्या वेळार तो पाताक आदारलें त्या दिसा पासून कॅल्क्युलेशन केला ते 930 years दाखय. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेचें आदलें कॅल्क्युलेशन आमकां मेवना ना आनी तेकाच म्हणटा सासणीक जिवीत. जर तेचें आदलें कॅल्क्युलेशन मेवना ना, कित्याक मेवना ना? ह्या पासून मेवना ना कितें तर तें उतर तें सदांच चालू आसलें, तें सदांच चालू आसलें. म्हटल्यार तेंचे भितर आदामा भितर आनी एवे भितर सासणीक जिवीत आसलें. प्रेज द लॉर्ड. सस्माता बाबा हांव कितें सांगता तें तुमकां, तेंचे भितर सासणीक जिवीत आसलें आनी त्या सासणीक जिवितान एंड ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या सासणीक जिविताक एंड नासलो. सो हेकाच म्हणटा सासणीक जिवीत. पूण ज्या वेळार देवाच्यो आज्ञा तेणी मोडल्यो, देवाच्यो आज्ञा मोडल्यो आनी देवाच्या उतराच्या भायर जें फळ खायनाका म्हणून सांगलें, खायनाका म्हणून देवान सांगलें तें फळ खाल्लें, त्या दिसांतल्यान ती मेली. प्रेज द लॉर्ड.
देवान कितें म्हटलें, ज्या दिसा तुमी तें फळ खाताल्यात त्याच दिसा तुमी ते मरताल्यात. पूण बायबल सांगता जशें देवान सांगलां तशी ती मरोंक नात, पूण ती जगली. पूण कशा भाशेन मेली, तेंची भितर मरणाची सीड येयली, ती स्पिरिच्युअली मेली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, आतां ह्यो तरणो धाकटो भुरगो जेजू लागीं येयला आनी जेजूक विचारता सेम क्वेश्चन, गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळोंक जाय तर हांवें कितें बरें करूंक जाय. सो हय तेकाय जाणा जें सासणीक जिवीत आसा हें बरें केल्या उपरांतूच मेवता. प्रेज द लॉर्ड. सो हय जेजूक ताणें क्वेश्चन केलां. आतां जेजू तेचेर आन्सर दिता आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय, बरो तो एकलोच, पूण तुज्या जिवितान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा पाळ. आमेन. कितें म्हणटा, जर तूं सासणीक जिवितान भितर वचोंक सोदताय जाल्यार. आमेन. सो हय जेजू क्रिस्त कितें तरी एक सजमवणी दिता. सो सासणीक जिविताचो एक गेट आसा, सासणीक जिविताचें एक दार आसा. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, तूं जर सासणीक जिवितान भितर वचोंक सोदताय जाल्यार, प्रेज द लॉर्ड, तर आज्ञा सांबाळ. सो हय क्लियर करता जेजू क्रिस्त, आज्ञा सांबाळल्या बगर कोणाकूच सासणीक जिवितान एंटर करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाकूच ना. तूं म्हणटलें हांव जेजूचो मोग करता, हांव देवाच्या कृपेन चल्लां. ओके, जर तुजे भितर देवाची कृपा आहा, तर तुजे भितर देवाचो मोग आसा, तर तूं पातकान पडोंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पातकान पडोंक जायत ना. जर तुजे भितर मोग ना तर तूं पातकान पडटलें. म्हटल्यार इम्पॉर्टंट कितें आसा, आज्ञा ही तितकीच इम्पॉर्टंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. थोडे जाण कितें म्हणटा, ना ब्रदर आमी कुरपेच्या अधीन आसा, आमी कुरपेच्या खाला. हय येस, कित्याक तेचे वरवीं मेवता ती कुरपेची कृपा. तो कितें करूंक आयलो, जे तुका जमोंक ना, जे म्हाका जमोंक ना, जे 10 उपारदेस आमकां सांबाळूंक जमोंक ना, ते तेणी सांबाळलें आनी तेणी पाळून दाखयलें. आज तेचें जिवीत आमचे भितर आसा आनी तो म्हणटा हांवें तें सांबाळून दाखयलें. म्हटल्यार आतां तुमकांय सांबाळूंक जाय आनी तुमकांय जश्यो हांव आज्ञा सांबाळलो तश्यो तुवें पासून सांबाळूंक जाय. कित्याक तेचे उलोवपाचे अर्थ क्लियर जावन आसा. हांव नियमशास्त्र मोडूंक येवंक ना, पूण हांव नियमशास्त्र कितें करूंक आयला, पुरें करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो उपरांत तो जेजूक विचारता. ताणें विचारलें कोण त्यो. जेजून म्हटलें ह्यो जिवेशी मारूं नाकाय, परत वार करूं नाकाय, चोरू करूं नाकाय, लटीक खावाय दिवं नाकाय, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो कर. प्रेज द लॉर्ड. त्या तरण्या धाकट्यान मनशाक ताका म्हटलें ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांव सांबाळटा, म्हाका आनीक कितें उणें आसा. सो हय जेजूक तो विचारता म्हजे भितर कितें उणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो म्हणटा आपूण आज्ञा सांबाळता, सो म्हजे भितर आनीक कितें उणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो त्या वेळार जेजून कितें म्हणटा, तुजे भितर सगळें परफेक्ट आसा. तुजे भितर पळय 21वी लायन कितें म्हणटा, जेजून ताका सांगलें तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हय जेजून कितें म्हटलां, तुका संपूर्ण म्हटल्यार परफेक्ट जावची, म्हटल्यार सगळ्या हेतून तुवें परफेक्ट जावंक जाय जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. वच आनी तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबळ्यांक दी आनी सर्गार तुका ठेवो मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. प्रेज द लॉर्ड. पूण तें उतर आयकताच तो खतीभरीत जावन गेलो. कित्याक तर ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्तान ह्या वेळार ताका ऑफर दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. ताका इनवायट केल्या कितें तर आपल्या सांगाताक येवंक. प्रेज द लॉर्ड. आनी ही इनवायट आसलें ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ताका सांगता जर तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार जितलें तुजे लागीं आसा तितलें वीक. प्रेज द लॉर्ड. आनी
म्हज्या फाटल्यान प्रेज द लॉर्ड. सो हय जेजून तेची कमी सांगल्या. प्रेज द लॉर्ड. हय जेजून तेची कमी सांगल्या आनी ती उणेपण तेका सारकें जावंक ना, तेका पाळूंक जावंक ना. पळय तो सगळ्यो आज्ञा पाळतालो पूण एक आज्ञा तो पाळिनासलो, तें म्हटल्यार गिरेस्तकायेचो मोग. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार पाळना ना त्याच वेळार तो देवाक विचारता म्हजे भितर कितें उणें आसा. आनी जेजू क्रिस्तान तेका सांगलें तुजे भितर गिरेस्तकायचो मोग उणो आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेणी जेजून तेका गिरेस्तकाय विकूंक सांगूंक नासली. प्रेज द लॉर्ड. जेजून ताका गिरेस्तकाय विकूंक सांगूंक नासली. जेजून तेका स्पिरिच्युअली जे तेची गिरेस्तकाय आसली तेचो मोग सोडूंक सांगलेलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा जेजू आसा तो, कारण जेजूक खबर आसा कोण कोणाचो कितलो मोग करता तो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो गिरेस्त तरणो आपल्या गिरेस्तकायेचो चड मोग करतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 22 लायन म्हणटा पळय, हें उतर आयकतच तो खतीभरीत जावन गेलो तर ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. प्रेज द लॉर्ड. पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. पळयात हेंच न्हू, ज्या वेळार आमी जेजू सांगाताक येता त्या वेळार जेजू सांगाताक चलतना आमी तयारीन आसूंक जाय. ज्या वेळार जेजू आमकां आपयता त्या वेळार आमचें जिवीत दुसऱ्याक दिवं. प्रेज द लॉर्ड. आमची गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक दिवं. प्रॉब्लम कितें आसा जाणा, प्रॉब्लम ह्यो आसा आमी सजमोन घेयना. प्रेज द लॉर्ड. थोडीं जाणां म्हणटा मागीर ब्रदर आमी आमचें सगळें आसलें नासलें विकूचें कितें आनी हांव जेजूच्या फाटल्यान येवचें कितें ना. जेजून कितें सांगलां तें आजुनूय सारकें सजमना. जेजून हें सांगलां तो गिरेस्त तरणो भुरगो आसलो, तेका आपल्या गिरेस्तकायेचो मोग आसलो आनी तेची गिरेस्तकायूच तेका देव आसली. देखून कितें म्हणटा तुजें सगळें आसा तें परफेक्ट आसा पूण एक जें कितें तुजे भितर उणें आसा तें गिरेस्तकायेचो मोग. जेजू तेका गिरेस्तकाय सोडूंक सांगतालो. हेचो अर्थ कितें जाणा, तो गिरेस्तकायेक चिकटो नासलो, तो गिरेस्तकायेक धरून आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेंच आयचे देवाचें उतर सांगता. आमचे लागीं एक खंयची तरी एक वस्त आसता, ज्या वस्तूक आमी एक चिकटोन आसता, आमी एक धरून आसता आनी त्या वस्तूक लागून आमच्या जिवितान आमी देवाचो मोग करचो सांगता. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात तुमच्या जिवितान अशी कितें वस्त आसा ज्या वस्तूक लागून हांव देवा लागसून पयस आसा. फर्स्ट कमांडमेंट, सेकंड कमांडमेंट, थर्ड कमांड जें उणें आसा तो देव मागता, जें आसा तें देव मागना. आमेन. सदांच मोठीन धरा जें तुमच्या लागीं उणें आसा तें देवाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जें उणें आसा जें उणें आसा तें देवाक दियात आनी तुमी परफेक्ट जाय, तुमी भरलेली जाय. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजे उतर साश्णीक जिविताचे जेका सजमता तो परफेक्ट जाता, आपलें जिवीत बदलता आनी नवे वाटेर वयता. आमेन. गॉड ब्लेस.